भारताच्या वेगवेगळ्या कला संस्कृतीचे दर्शन दाखोवपी लोकोत्सव कला अकादमीत सुरू जाला. 16 जानेवारी मेरेन हो महोत्सव चलतलो. गोयचे कला संस्कृती खातें उदयपूरच्या अस्तंत विभागीय संस्कृती केंद्राक घेवन हो महोत्सव करता. वेगवेगळ्या राज्यांतली संस्कृती, खाण जेवण, जिनस, कपडे आनी हेर गजाली ह्या महोत्सवात आसात. पळयात भारताच्या वेगवेगळ्या राज्यांतल्या संस्कृतीची एक झलक. एक मंच पर समेटना आसान नहीं है, लेकिन कला एवं संस्कृति निदेशालय द्वारा आयोजित लोकोत्सव कई राज्यों की लोक कलाओं के रंग एक ही मंच पर बिखेरती है. In this charming and peace-loving state, which is in fact a hub of cultural activities, is a happy development which I feel helps in not only further promoting the varied aspects of our cultural legacy, but also results in strengthening cordial relationships and solidarity among the people of our country. जाणटेल्यांनी दिल्लें दायज सांबाळून गोंयचें वेगळेपण तिगोवन दवरचें असो उलो उपमुख्यमंत्री फ्रांसीस डिसोजान मारला. साळगांवां गोवा हेरिटेज महोत्सवाचें उक्तावण करतना तो उलयतालो. ह्या महोत्सवात गोंयच्या परंपरेकडेन संबंद आशिल्ल्यो कितल्योशोच वस्तू प्रदर्शनाक दवरल्यात. गोंयचें हें दायज पळोवपाची संद ट्युरिस्टांक 5 दीस मेळटली. महोत्सवात लोककलेच्यो कार्यावळी जाल्यो. साळगांवां अंदू सेगीत दुसरे वर्सा गोंयचे पर्यटन खातें गोवा हेरिटेज महोत्सव करता. पर्यटकांक गोंयचें वेगळेपण दाखोवपाचो पर्यटन खात्याचो यत्न. There are a lot of things that Heritage Festival will showcase in the next 5 days, especially our heritage folk dances, our heritage. आमचे गोयचे हेरिटेज कितें आसा हे भारताचे टुरिस्ट आनी जगावयले टुरिस्ट हांकां दाखोवपाचो प्रयत्न हे दुसऱ्या फावटी ह्या सालिगांवान जाता. पर्यटन खात्याच्या यत्नांची उपमुख्यमंत्री फ्रांसीस डिसोजान तुस्त केली. आता दायज म्हणजे कितें, हे सगळे आमचे जेवण खाण, नाच गाणे, भाषा आमची, हे सगळे आमकां पुर्वजांनी दिल्ले आहा. आनी आख्खे हिंदुस्थानाचे लोक येतात, जावं फॉरेन पर्यटक येतात, तांकांय कळपाक जाय आमचे दायज कितें पळय तें. हे आयज गोंयचे दायज घडोवन हाडला, तांकां शाबासकी. प्रुडंटा खातीर सुशांत पळ. इतल्यान खबरां चित्र हांगाच सोंपता. नमस्कार. तुम्ही पळयतात प्रुडंट. यू आर वॉचिंग प्रुडंट.